हां इस्टेलदास वाड्यार उजो लागला. आता माझे डायरेक्ट एलिगेशन आहा आता कोणाचेर वचपाचें ना. जे लँड माफिया म्हणून येयल्या पळय, जे सुवाती घेता भायले, तेंच्यांनी उजो लायला. कित्याक जे रेंटाक दिता आनी तांकां व्यू गावना, पूण तांकां खबर ना की CRZ गव्हर्मेंटान रिलॅक्स केल्या फिशींग विलेज म्हणून. फिशरमॅनांक हेचेर कायद्या भितर तरतूद केल्या. पूण गव्हर्मेंट कित्याक फाटीं फुडें सरता? आमदार मांद्र्याचो आमदार आहा ताका हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या फिशरमॅनच्या वतीन आनी एज अ पंच आनी पंचायतीच्या वतीन की हे कॉलिंग एटेन्शनान हे घाल CMच्या फुडें की ते डायरेक्ट हेचेर CZMP प्लॅन केला 2011 तो फोर्सान आहा आनी इमिजिएटली एक्ट करून ही सुवात एक्वायर करून जे ट्युरिजमान फाटल्या दिसांनी डिमार्केशन केला, जे डिमार्केशन केला ती सुवात ताब्यान घेवन आपल्या CRZन नुस्तेकारांक जे रिलॅक्सेशन आहा ते बेगींतल्या बेगीन दिवचें पडटलें. नाजाल्यार कितें जातलें, आमकां लोकांक घेवन हायकोर्टान वचप, लोकां कडेन शक्य ना वचोन सांगोंक की हें करा, मागीर ते खंयच्या खंयच पावता. म्हणून हांव सांगता अजुनूय हे गव्हर्मेंटाच्या हातीन आहा आनी पंचायतीन ऑलरेडी रेजुलेशनां CRZक धाडून इन्स्पेक्शनूय केल्लें आहा. आमदारूय हांगा येवन विजीट केला, तेणें एश्युरन्स केला. पूण कशें आहा, ज्या मेरेन डिमार्केशन जायना, जी सुवात कोणाची, ही सुवात लागता ट्युरिजमाक. जेन्ना ओनरान NOC दिली काय ते पोजेशनान फिशरमॅनाच्या येता आनी फिशरमॅन कमिटी आहा जावं पंचायत नाल्यार तेंची फिशरीज सोसायटी आहा तेंच्या अंडर ही घेवन ते रिटर्निंग वॉल काडून मागीर हे शेड घालून रॅम्प बांदपाचो. नाजाल्यार कितें जातलें, हे परत फाटले पळय आहा जी सुवात आहा फिशींग विलेज म्हूण दाखयल्या ताणें ते मॅपार पळोवपाची, ती सेक्शन लावन एक्वायर करपाची. कित्याक ती सुवात पावर आहा गव्हर्मेंटाक एक्वायर करपाक. फिशरमॅनांक कित्याक हो झोन पळय आहा तो फिशरमॅनांक रिलॅक्स केला CZMP प्लॅनाचेर 2011 आनी तो फोर्सान आहा. CRZ3 म्हणटा पळय ती CRZ3 पडटा ही सुवात आनी ती फिशरमॅनांक अलावड आहा. नाजाल्यार आमकां कायद्याची हें घेवन कोर्टान वचोन ती घेवची पडटली. तशें आमकां नाका, कित्याक गव्हर्मेंट चीफ मिनिस्टर डायनामीक चीफ मिनिस्टर गोंयांक आसा आनी म्हाका दिसता तो करतलो. पूण आमदारान कॉलिंग एटेन्शनान ते उलोवंक जाय, डिमांडा वखदार तरी उलोवंक जाय आनी हें काम करून घेवंक जाय, इतलेंच मागता. आनी फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन मागता, तांचो ग्राम सेवक हांगा आसा की तेंचे फंड आहा. आतां लॉस कितकें जाला, उणे 10 ते 11 लाख तेजे लॉस जाला. कित्याक तेची झाडां आसलीं, आतां सिजन स्टार्ट जाता, 2 बोटी आसले भावाचो आनी त्याचो बिझनस आनी कितलेशेच न्यू झाड हाडलेले ताणें. सो एस्टिमेट 11 लाख अशेंच धरून चाल. आनी तो आतां सिजन स्टार्ट जाता कसो वयतलो तरी कितें खातली आज कोणें लायली ती आमकां खबर ना. घरांत वचून म्हाका कॉल येयलो, हांव धांवन येयलो जाल्यार हांगासर सगळें उजो पेटला. दोनी व्हडयो जॉन काबार, जावं काबार, बोपी सयत सगळें. आनी लोकलांनी आमच्या सगळे लागीं जावन उदीक मारून सगळें हें केलें. फायर ब्रिगेड येयली, पुलीस येयले, सगळ्यांनी तेंच्यांनी हेल्प केलो. तर हांगासर कांय उरोंक ना. सगळे व्हडयो बिड्यो सगळे काबार जाल्यो, जावं बियो सगळी काबार जाल्यो. कित्याक कांय एक ना. लायट आमकां दिता डिपार्टमेंटान आमकां लायटीचे प्रोविजनूच असं CCTV लायट ना जाल्यार CCTV कशी येतली ते मेन. आतां हय ही 3rd टायम, हेचे पयलेय लागलेले, आतां ही 3री टायम. पयलेय दोन पावटी केला, हे 3री टायम. आनी गव्हर्मेंट काय एक्शनूच घेयना. हें मातशें गव्हर्मेंटान पळोवचें. कित्याक हांगासर वयर पळय प्रॉपर्टी आहा तांकां आतां व्यू जाय. ताका लागून हे व्हडयेकारांक फिशरमॅनांक सगळे काबार करूंक सोदतात. सो आमचो इतलोच डिमांड आसलो, पयलेंय सांगला आनी आतांय बद्दल सांगता की आमकां रस्त्याचे सकयल पळय कितें आहा न्हू तें आमकां फिशरमॅनाक दिवचें. कळ्ळें, ते फिशरमॅनाक दिवचें म्हणून आमी तुमकां सदांच गव्हर्मेंटाक सांगलां. आनी आमचे बरोबर आमचो पंच आहा तो आमकां सदांच आमच्या फाटल्यान हेल्प करता. कसलेंय कामाक जाल्यार तो आमकां फुडें पयलो पावता.